सलिया मी घरा देवाच्या मेळया मी बांधात एकवटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ता जेजूचे मरण समरमता ताचे पुनर्जीवन पण परगडता ताच्या येण्याक आमी यात्रेकता मिस्तेर मोगा सोनियाता सलिया मी घरा देवाच्या मेळया मी बांधात एकवटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या समिस्त मी बसया मोगाल भवन आणि बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समिस्त मन मागता संजूदता देवा समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सर भक्तीपणाक हांव तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा एमिसाच्या बलिदानाची तेसवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन एमिसाचें बलिदान भेटयता पेन्नी डिसोजा दुबय लीना आरान्ना पवन शवन सजा जल्म दिसा संदर्भी किन्नीगोळी केविन क्रिस्टोफर सेरावो इस्रायल लेनिशा दांतीस पलाडका लॅन्सी लविना दांतीस पलाडका जेम्स ग्रेटा पिंटो आणि कुटाम निरोडे फ्रांसिस मिस्कित किरेम शॉन जेसन मिरांदा लानफुलवाडो मार्सेल मॅकनेल रोड्रिगस जल्म दिसा संदर्भी कारकोळ लीना डिसोजा लानफुलवाडो जुलिना डिसोजा बॉम्बे अल्विया फर्नांडिस मिलाग्रेस मँगलोर डेनियल डिसोजा आणि कुटाम सुरतगाल वलेरियन फर्नांडिस उडुपी कॅथरीन डिसोजा बीजे हॅरी आणि लविना कोरिया निड्डोडी मॅक्सिम सेरावो नेव्ही मुंबई विजा मेळिल्ल्या बसत मोली पिंटो बचपे प्रत्येक तेसां बसत मीस भेटयता आशा सिल्विया डिसोजा दुबय अन्ना गोम्स आणि कुटाम मुंबय नॅन्सी फर्नांडीस जल्म दिसा संदर्भी बचपे वितालिस डिसोजा सुरतगाल मेरी डिसोजा आणि कुटाम किरेम जुडी त्रेगो किन्नीगोळी विजा मेलच्या बसत मॅक्सिम सेरावो बोरी भलायकी भाऊ जावचे खातीर पुलकोत्रींतल्या आत्म्या बसत मीस भेटयता अशोक डिसोजा किरेम घरच्या आल्मा बसत मीस भेटयता वितालिस डिसोजा सुरतगाल देवदीन आलिस लिझा मतायसाच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता आल्बर्ट एबोट कॅस्टेलिनो बोळकुंजे देवदीन स्टेल्ला आणि पाऊल पिंटोच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता लीना आरान्ना किन्नीगोळी देवदीन चार्ल्स आणि हिल्डा कुटिनोच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता मायकल रोड्रिगस कारकळ देवदीन विक्टर डेसाच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता वलेरियन फर्नांडीस आणि कुटाम उडुपी देवदीन लुईस आणि ब्रिजिट फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता वलेरियन फर्नांडीस आणि कुटाम उडुपी ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां जे कितें घेवन ह्या पवित्र थाळाक आमी आयल्या ही सकड त्या सवां मागणी सोमयाच्या पांयान तळा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी समर्पण करया सोमयाची मजत करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया आज ह्या पवित्र थाळार आमी विशेश तरान आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागता सप्टेंबराची 29 तारीख इंटरनॅशनल डे ऑफ पीस शांती खातीर मागचो त्या देखून आज आमी शांती खातीर झुजाची मोडांकय आसा ती थांबच्याक झुजां सोलो नासची बंद पडच्या खातीर आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी आनी सकड सुवातेनी सोमयाची शांती राज जावचे खातीर विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया तर सकड आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतिकान फुडें सरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आणि बहिणीनो संजुदाक त्या देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळार आमी आसा मोगाचे न्हू सांजूद ता देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करता ही आमची पातयेनी जावन आसा त्या देखून व्हडा भक्तीपणान भवर्तान ह्या पवित्र थाळार आसा मागच्या खातीर तर आमची ते सवां सांजूद ता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आनी आमी मागया मोगाचें न्हू आयच्या देवस्तुतीचेर आमी नदर घालतना आयची देवस्तुती देवाचे उतार आयकूंक
देवाचे उतार नियाल करूं आनी त्या देवाच्या उतरां मारी पात देवाची खुशी आमच्या जिवितान कितें तें समजो आनी त्या देवाच्या कुशेक खालती मान घालन आमचे जिवीत बांदून हाडून देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आमकां हरी एकल्याके आपोवणें दिता. तर आज हे देवाचे उतार आमी आयकतना देवाचे उतार आमी नियाल करतना देवाची खुशी म्हज्या जिवितान देवाची मांडवळ म्हज्या जिवितान कितें तें समजूंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या कुशेक खालती मान घालया आनी त्या भाशेन जियोंक जाय आसली करपा तसोमी आमकां हरी एकल्याके लाभोवन दी ताच्या कुटुंबाचें सांदेपण आमकां लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेतना आमी हरी एकले ना फावो आमी अस्कत पातकी म्हणल्यार वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बक्षाने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगेन सदांच हांव मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या खालसा मनान कितें विशेष तेसावां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आमी उबी आसा. ती मागणी तेसावां सोमयाच्या पांयतळा सांजुदता देवाच्या मजतीन समर्पण करया. एक घडी भर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजुदता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजो क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा आख्या प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचून दी. आमच्या सुमयान तुज्या बता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एज्राच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायान युफ्राटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक आनी ताच्या सांगात्यांक अशें बरयलें. जुदेवांचो राज्यपाल आनी तांचे मालगाडे देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मालगाड्यांक कशी कुमो करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजआज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाच्या संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्राटीस न्हंयचे आस्तमेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुखांतलो काडून ह्या मनशाक कळाव करिनासता दिवंक जाय. हांवें दारियुसान ही राजआज्ञा दिल्या ती आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मालगाड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत बरी प्रगती केली. हागाय आनी इद्दोस पूत झेकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलीच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस दारियुस आनी पर्शियाचो राय आर्ताजेरक्स हांच्या आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे राजवडकेच्या 6व्या वर्सा हें मंदिर पूर्ण केलें. इस्रायेलीतांनी याजकांनी लेवितांनी आनी
स्वादेशाक परतल्ल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बायल, 200 बकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो आनी सगळ्या इस्रायला पासत इस्रायलाच्या कुळयांचे संख्ये प्रमाणे 12 बोकडे पतका बलये रुपान भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुजालेमांत देवाचे सेवे खातीर तांत्यांच्या वर्गांनी आनी लेवितांक तांत्यांच्या विभागांनी नेमले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वादेशाक परतल्ल्या निवासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाकच शुद्ध केल्ले ते सगळे निर्मळ जाले. लेवितांनी स्वादेशाक परतल्ल्या निवासितां पासत आपल्या भावा याजका पासत आनी आपल्या पासत पास्का शेळी मारली. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान ओसोया. या मी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी फावल्या जेरुजालेमा, तुज्या दरवटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान ओसोया. मजबूत आनी आखण बांदा वाळ्ळे, उबार बांदला आमचे जेरुजालेम. थंयसर सोडून येता कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान ओसोया. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान ओसोया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे उतार ऐकून ते पालतात ती चड सुभागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयलीं, पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताचे सरशी वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतार आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचे उतार हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावांनो आनी भयण्यानो,
थोडे दिसा आदीं एका न्यूज पेपरार हांवें वाचलें एक गडीत एका पुतान आवयक मारन 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 जिवेशी मारलें आनी कित्याक ह्या पुतान आवयक जिवेशी मारलें गे म्हण सांगचें जाल्यार त्या आवयन पुताक न्हिदेंतलो उठोवन म्हळें वचून शॉपाक वचून थोड्यो संगती हाडणे म्हणून आनी ताका राग तकलेक सोडलो आपणाक आवयन आंगडी वचून सांगलें सामान हाडूंक सांगलो आनी त्या देखून ताका आवयक ताणें एक बॅतान मारलें आनी मारलें आवय मरण पावली ही काणी न्ही मोगाचें नांव हें घडिल्लें घडीत असलीं थोडीं घडितां थोडे फावटी आमचे बोवारी घडटात कित्याक अशें घडटा कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार मुस्तबटी म्हाका हांवें चिंतल्या भशेन जायजे म्हजी कशी जायजे हांवें कितें आशेतां तशें जायजे आनी तशेंच मुस्तबटी हेरांनी हांवें चिंतल्या भशेन हांवें आशिल्ल्या भशेन आसा जाय तशेंच तांणी करी जाय ही आमची आशा नाजाल्यार आमकां थोडे फावटी राग येता आमकां बेजार जाता आमकां तें सारकें म्हणून बोगना मोगाचें न्हू आनी हाका लागून मुस्तबटी आमच्या कुटुंबांत थोडे फावटी झगडें जावचें आसा कित्याक आमची खुशी करतना आमकांत जाय तशें आमी करतना आमकां राग येवचें सहज आनी हाका लागून मुस्तबटी कुटुंबांनी इल्लें उलोवणें इल्लें झगडें जावचें साध्यता आसा आनी मुस्त कुटुंबांनी तशें घडोवणी आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तरी पूण आयची देवस्तुती आमकां कितें सांगता म्हजी खुशी आनी एकल्याची खुशी समजोवच्या की पयलें जर तर हांव देवाची खुशी कितें म्हज्या जिवितान म्हूण समजलो देवाच्या खुशे प्रकार हांवें जियोंक प्रयत्न केलें जाल्यार तवळ आमच्या जिवितांत म्हजी खुशी न्ही आनी एकल्याच्या खुशी वा देवाच्या खुशयेक खालती मान घालूंक आनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जियोंक आमकां साध्य जाता म्हणलें हें देवस्तुती आमकां समजोवंक प्रयत्न करता तरी पूण देवाचें उतार देवाची खुशी आमच्या जिवितान कितें देवाची मांडवळ आमच्या जिवितान कितें देवाचें योजन आमच्या जिवितान कितें गे म्हणलें आमकां उगडाप हें करता मोगाचें न्हू तरी पूण देवाच्या उतराक आमच्या जिविताचो केंद्र जावन घेवं देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत एक प्रमुख जागो दिवं आनी त्या मरीपात देवाचें योजन म्हज्या जिवितान कितें तें समजोवंक आमी प्रयत्न करचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू जेरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य 11 कितें म्हणटा तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण तुमकां कळीत आसा की तुमच्या हिता बसत न्ही तुमच्या ख्यास्ती बसत बरोवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर बरोवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर आतां देवाचें योजना आमच्या बऱ्या खातीर देवाची मांडवळ आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी हें आमकां समजा जाय जाल्यार आमी देवाचे उतार वाचे जाय देवाचे उतार आमी नियाळ करी जाय देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत एक प्रमुख जागो आमी दी जाय मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार आतां मोरी माय आनी जेजूचे भाव जेजूक मेळोवंक म्हूण आयलीं आनी कोणेकल्यान वचोन सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव आयल्यात पूण जेजू तक्षण कितें म्हणटात कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव आनी हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव म्हणटा जी कोण देवाचें उतार आयकोन पाळतात म्हणजे जी कोण देवाच्या खुशयेक खालती मान घालतात देवाच्या उतरा प्रकार जी येतात ती म्हजी भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणलें जेजून वळखून घेतलें थोडे फुडें आमी चिंतूंक बरो आयचो वांजेल वाचतना जेजून ताच्या आवयक कीळ कन्न पळयलें जेजून ताच्या आवयक सकयल घालें ना आयच्या वांजेलांत जेजू ताच्या आवयक केवल आपणाक जल्म दिल्ल्या खातीर रक्त संबंधांत आवय मात्र न्ही पूण ताच्या चड तिणें देवाचें उतार आयकून देवाच्या उतराक खालती मान घालन देवाची खुशी करन म्हजी आवय जाल्या आनी त्या देखून खाली जल्म दिल्ल्या खातीर ती व्हरती न्ही ताचे चड देवाचे खुशी केल्ल्या खातीर देवाच्या खुशयेक खालती मान घाल्ल्या खातीर ती म्हजी आवय म्हणलें वळखून घेता मात्र न्ही मुरयेक एक उंचलें स्थान मान देवाच्या कुटुंबाचें स्थान मान तो दिवंक प्रयत्न केल्लें हें आमी नियाळ करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो मुरयेमायेच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार एका साद्या स्त्रियेक प्राय बरोवन वेताना
तो गब्रियल बोडवो एक बरी खबरान नायिल्लो मुरयेक कितें म्हूण समजोना देवाचे उतार तिका कळीत केल्ल्या वेळार तिणें हे म्हज्या जिवितान घरचें कशें हांव आजून अवकार म्हणें पूण केदना हे देवाचें उतार केदना ही देवाची मांडवळ केदना हे देवाक समर्पण केल्लें म्हणून समजता आनी तक्षण मुरी कितें म्हणटा आपले सुमयाची साकर्ण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं देवाच्या उतराक देवाच्या कुशेक खालती मान घालें आनी आपूण देवाची चारंदासी आपूण किरपोळ रसना देवाचे म्हण वळखाली मात्र न्ही देवाक आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण केल्ली एक स्त्री महान वर्ती स्त्री जावन आसा आनी त्या मरीपात रक्त संबंधाक तिचें जिवीत सीमित करुना भावार्थाच्या संबंधाक देवाच्या कुटुंबाच्या संबंधाक ती सडली मोगाचें न्हू एक अपूर्वेचें जिवीत तिणें बांदून हाडलें आज ह्या मुरयेमाया विशयांत वा ह्या मुरयेमायक मान करून तिच्या जिविताचेर नदर घालतना आनी आयचो वांजेल आमी नियाळ करतना 2 वा 3 संगती आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक हो वांजेल वा देवाचे उतार आमकां आपोवन दिता मोगाल भावनो आनी भयण्यानो पयल्या सुवातेचेर आमी समजून घेवचें तें गरजेचें मुरयेन जशें देवाचे उतार आयकले देवाचे उतार जियेली आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत देवाचे उतार आयकून देवाचे उतार आमी जियोंक प्रयत्न करचे हें गरजेचें मोगाचें न्हू आमी कितलीं बागी न्ही देवाचे उतार ते पवित्र पुस्तका रुपार आमकां लाभला मोगाचें न्हू आमी हर एक पटी तो पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचतना देवाची कुशी कितें देवाची मांडवळ कितें तें आमकां उगडापी जाता मोगाचें न्हू देवाचे उतार देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें दिर्वें आनी आज तें आमच्याच माय भाशेंत आमकां मेळ्ळां पूण थोडे फावटी आमी कालें करता आमी त्या मनशा फाटल्यान ह्या मनशाचे उतार आयकूंक आशेता अत्रेकता थंय हांगा धांवता मोगाचें न्हू पूण आमचे लागीं दिर्वें आसा आमच्याच घरा दिर्वें आसा आमी कितलीं जाणां पवित्र पुस्तक हर एक दीस उक्तो करता कितलीं जाणां आमी हर एक दिसा पवित्र पुस्तक वाचता कितलीं जाणां आमी हर एक दिसा पवित्र पुस्तक आमी नियाळ करता मोगाचें न्हू म्हज्या घरा म्हजें दिर्वें आसा पूण हांव त्या दिर्व्याक सोदून वेता पूण हांव तें पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचून हांव कितलो नियाळ करता मोगाचें न्हू तें आमी व्हरोन पळोवचें आमकां आमी विचारचें तें गरजेचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर आज आमी देवाक अर्घां दिवया पवित्र पुस्तक एक वर्तें दिर्वें जावन आमकां दिल्ल्याक मोगाचें न्हू आनी त्या वाचपा मारीपात देवाची कुशी कितें देवाची मांडवळ कितें तें समजूंक आमी प्रयत्न करचें तें गरजेचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें आमच्या जिवितान आमी करूंक आमी प्रयत्न करचें दुसरें जावन आसा आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदेपण जोडूंक आमी प्रयत्न करचें मोगाचें न्हू देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जावंक आमी प्रयत्न करचें मुरी माय केवळ संवसारी संबंधान उरली ना देवाच्या संबंधाक ती सडली देवाच्या त्या संबंधान कुटुंबाची ती सांदो जावंक पावली मोगाचें न्हू आमी त्या संबंधाक सोडूंक आमी प्रयत्न करचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू खाली पवित्र स्थान मेळ्ळां हांव क्रिस्तांव जाला हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार पावना मोगाचें न्हू पूण म्हज्या क्रिस्तांवपणांत हांव कितलो रमला कितलो वाडला आनी त्या म्हज्या क्रिस्तांवपणा मारीपात देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जावंक हांव कितलो प्रयत्न केला आनी जर तर देवाच्या कुटुंबाचो सांदो आमी जाय जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकान देवाचे कुशेक समजून देवाच्या कुशेक खालती मान घालचें गरजेचें आतां जेजू देवाचो पूत मनीस जाल्लो मोगाचें न्हू आतां ताका देवाचे कुशी कितें देवाची मांडवळ कितें विचारी जाय म्हण गरज नासली वा म्हाका जाय म्हण ताका गरज नासलें पूण जेजू हर एक फावटी बापाच्या पांयां तळा बसता मोगाचें न्हू देवाचे उतार आयकूंक देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक प्रयत्न करता आनी त्या मारीपात चड आनी चड देवाचो जावन बापाचो जावन त्या उंचल्या संबंधांत जियोंक ताणें प्रयत्न केल्लें मोगाचें न्हू आज आमी संवसारी संबंधांत मात्र उरचें न्ही मोगाचें न्हू देवाच्या संबंधाक सोडूंक देवाच्या कुटुंबाचो सांदोपण जावंक आमी प्रयत्न करचें जी कोण देवाचे उतार आयकतात देवाच्या कुशेक खालती मान घालतात ती हर एकली देवाच्या कुटुंबाचें सांदेपण जोडटात देवाच्या कुटुंबाची जेजूची आवय जेजूचो भाव जेजूची बहीण जावंक प्रयत्न करतात मोगाचें न्हू ताका लागून तुका
जेजूची आवय जावंक मोन आसा, तुका जेजूचो भाऊ जावंक मोन आसा, तुका जेजूची बहीण जावंक मोन आसा, तर पवित्र पुस्तक वाच. पवित्र पुस्तकांत देवाची कुशी कितें समजा, देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक प्रयत्न करचें हें गरजेचें मोगाचें न्हू. तिसऱ्यान हाच्या वांजेलांत आमी पळयलें लोका जोमो, लोकाची केटी नेमती जेजूच्या आवयक आनी बाबांक जेजू सरशी येवंक जावना. आतां जेजूच्या बोवारी कोण आसले? जेजूच्या बोवारी सीस आसले. जेजूच्या बोवारी सीस देवाच्या आपोवण्याक फाळो दिल्ले, देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्ले, ते ताच्या बोवारी आसले. ताच्या फाटल्यान व्हडलो लोका जोमो, लोकाची केट आसली. आनी थंय ती केट कित्याक आयिल्ली? जेजू तावन आयिल्लें बरेंपण जोडूंक पुरो. जेजू खंय आसर्यां करता कोण ना, खावंक जेवंक दिता कोण ना, वा जेजू विचार कितें इल्लेशें आयकल्लें तें कोण म्हूण पळोवच्या खातीर विविध गरजां खातीर तो लोक आयिल्लो जावंक पुरो. पूण जेजूच्या बोवारी आसली, जेजू कोण, जेजू कितें समजल्ली, जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्ले मोगाचें न्हू. जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्ले, जेजूच्या बोवारी आसली. आज हांवें आनी तुवें आमकां विचारूंक जाय, हांव खंय आसा? हांव त्या लोकांच्या जम्या मदें आसा वा जेजूच्या बोवारी जेजूक लागसर हांव आसांगी? आमी आमकां विचारया मोगाचें. त्या लोकांच्या केटी बरी आज हांव जेजू हांव तें जायचें, हें जायचें, तें बरेंपण जायचें म्हणल्या खातीर हांव आयलां, हांव येता. वा हांव जेजूक लागीं येवंक, जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जावं, जेजूच्या बोवारी आसूंक हांव पेसारतांगी, हांव प्रयत्न करतांगी मोगाचें न्हू. हें आमी आमकां विचारचें. तर हांव खंय आसा? हांव खंय आसा? म्हजें जिवीत कितें हें व्हरोन पळोवन हें आमी आमकां विचारचें गरजेचें. आनी आमी मोगाचें न्हू जेजूक लागीं येवंक, जेजूचे आपोस्तल वा जेजूचे सीस जावंक आमी प्रयत्न करचें गरजेचें मोगाचें न्हू. मुरी माय जेजूची पयली सीस, पयली आपोस्तल मुरी माय, तिणें जेजूचो पाटलाव केल्लो. जेजूच्या जिवितांत तिणें फाटलाव करून जेजूच्या कुशेक खालती मान घालूंक तिणें प्रयत्न केले. आज आमी देवाचे कुशेक खालती मान घालन जेजूचे आपोवणी स्विकार करून जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावन जेजू सांगता आसचें, जेजूक लागीं आसचें तें गरजेचें, तें प्रयत्न आमी करूंक जाय. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जेजून म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यागे आपोवणें दिलां मोगाचें न्हू. न्हय केवल पविस्नानाच्या साक्रामेंता मारिपाक खाली क्रिस्तांव जावचें मात्र न्हय, पूण आमकां ताच्या व्हरतें आपोवणें लाभलां आनी तें आपोवणें जेजूच्या कुटुंबाचें जावचें, जेजूच्या कुटुंबाचें सांदेपण जोडचें मोगाचें न्हू. तर आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना आमच्या संवसारी रक्त संबंदांत आमी एकमेट वयर उबारूंक जेजूच्या त्या कुटुंबा संबंदाक आमी सोडोवंक प्रयत्न करया. आनी आमी हर एकलीं जेजूची भाव आनी भयण म्हणलें वळखून आमी त्या संबंदान एकामेका त्या संबंदान आमी जिवंक, एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक, एकामेका बरें करूंक आनी असलें एक अपूर्वेचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तें करपाक आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जुदता देवाच्या मजतेन सोमिया थावन आमी मागून घेवया. आमीन. आनी वाय हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा, आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर आमकां. किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका, दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. हुंडो आनी वाय हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा, आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर आमकां. उबी रावया.
म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नेत्या पयसुबेच्या दबार सर्वेस्पोर म्हणून घे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवन धर्मदत्तान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. ते सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रचे कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराची एरगन पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun pargatoya. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu
बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पण जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडोवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सदोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक बाबा खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव का मुरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दे आनी सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेसून शिकयल्या उतरांनी बापाक उलो मारया बापाची भुरगीं म्हळ्यार वळखून सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी स तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू ये तू मुझे ते सदा राव तू मुझे ते दैवी कृपेन भर तू म्हाका मास तुझे कितें स्वादी रगत हे बोवा मोली आत्मी घटाई सदा दिवचे अत्रेता सोम्याव सेवच्याक तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका
म्हाका अत्रेता सोम्या सेवच्या तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दाकाची वा आनी हांव ती सोफाटो चिरकून रावो शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेता शुभम फळ सदां दिवंक शकता अत्रेता सोम्या सेवच्या तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेता सोम्या सेवच्या तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बगीव जोता देवाच्या जैतेवन मरणा बसोन या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. मोगाचेनो परत तेवटी या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. ताजे उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीकां तुमचे खातीर मागतेलीं आनी आमी ह्या पवित्र थळार विशेश जावन तुमचे खातीर हरियकपटी मागतेले. मोगाचेनो आज हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्सां दाक्तर आसात. ती BP शुगर पळयतात आनी तांचे सांगाता KS हेगडे हॉस्पिटल देरळकाट्टे तांची दाक्तरां आसात वा तांचे सिब्बंदी वर्ग आसात. डेंटल स्क्रिनींग करतात. दांताचे समस्या आसल्यां थंयसर ती पळयतात. मागीर वखदाक दुसरे कडेन तांच्या हॉस्पिटलाक गेल्यार थंयसर रियायती दरार वा फ्री जावन सेवा दितात. त्या देखून कोणाय की ह्या आराधना वेळा जावंक पुरो नोवेना वेळा जावंक वचूंक जाय वा मागीर मीस जाल्या उपरांत जाल्यार वा सगळे कार्यक्रम जाल्या उपरांत ती हॉलांत आसात मिनी हॉलांत. त्या देखून असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मोडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची दाक्तरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसिनी थंयसर मेळटा. तसोय फायदो तुमी जोडयेत.
हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग चलतात जी कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्यार तांकां सुडका दिवच्या खातीर त्या देखून कोणी तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आसा जाल्यार तांकां उत्तेजन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या पवित्र ताळेचें पत्र यात्रेक मोकलो हांको परबेच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी पायस करता. त्या देखून निमान उलो कोणायकी जायरातां लेखनां कवनां चुटुकां वा ह्या पवित्र थळार जाल्लें कितेंय बरेंपण तुमकां बरोवंक दिन जाय ह्या बुकाचेर पायस करूंक जाय जाल्यार तुमी बेगीनच दिवन तुमचो भरपूर सहकार आदार दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगचेनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पवित्र थळाक एक वर्तो म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 5 तारखेर हांगासर ब्लड डोनेशन रक्तदान आनी भलायकी तपासणी शिबीर आमी मांडून हाडलां. पदमुल्लास मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्र मंगळूर थंय जावन डाक्टरां नर्सां तांचे सिब्बंदी वर्ग हांगासर येतले आनी जी कोण हांगासर त्या दिसा मेडिकल चॅकअप करतात तांकां मागीर पदमुल्लास आस्पत्र्याक वचून कार्ड दितात आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार रियायती दरार थंयसर तुमकां चिकित्सा मेळटा. त्या देखून हो एक अवकाश हांगासर आमकां लाभता. तशेंच त्या दिसा रक्तदान शिबीर आसा. हांव तुमकां भक्तिकांक एक उलो दिवचें. रक्तदान एक श्रेश्ठ दान ताचें वर्तें दुसरें ना. आमचें रगत आनी एकल्या दिवन आनी एकलोचो जीव वाचोवचें उरोवचें मोगाचें न्हू. वर्साक एक पोटी म्हणी आमी भलायकी बरीत आसल्यानी रगत दिलें जाल्यार आमच्या कुडीन ती नवें रगत वालता. कोलेस्ट्रॉल वा आनी कितें समस्या जाल्यार बरे गूण जातात भलायकी बरें मेळटा. त्या देखून वर्साक एक पोटी म्हणी उणें म्हळ्यार वर्साक 3 पोटी दिवयेत पूण उणें म्हळ्यार एक पोटी म्हणी आमी रगत दी दिल्यार बरें. त्या देखून तुमचे लागीं उपकार मागचें भक्तिका लागीं ऑक्टोबराच्या 5 तारीख आयतारा हांगासर येवन ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटेली जावंक तशेंच भलायकी तपासणी त्या दिसा कॅन्सर पिडे संबंधी विशेष माहिती मेळटली आनी स्त्रियांक विशेष तपासणी कॅन्सर पिडा कशी सोदून काडची मस्तबडी कळना निमाणे घडये घालची. त्या देखून हांगासर ताका रुमान ती तुमकां चॅकअप करतली आनी त्या मारीपात थंयसर आमकां माहिती मेळटली. त्या देखून हो एक अवकाश गोळसूंक हांव तुमकां उलो दितां. ऑक्टोबराच्या 9 आनी 10 तारखेर हांगासर रेतीर आसा. मनदी बाब रोमन पिंटो आनी ताचो पंगड चिकमंगळूर ही रेती चलोवन वतात. ही रेतीर 9 आनी 10 तारखेर दनपरा उपरांत 3 ते 8 वरां पर्यंत 3 ते 8 पर्यंत हांगासर आसतली. तशेंच 11 तारखेर नायट विजील सगळी रात 12 वरां सोमयाच्या सांगाता आमी कोर्सूंची 5 जण ह्या जाग ही नायट विजील चलोवन व्हरतात आनी त्या देखून ह्या नायट विजिलांत ती वांटेली जावंक हांव तुमकां आपोवन दितां. तशेंच 19 तारखेर जावन 27 पर्यंत हांगासर 9 दिसांचे नोवेन परबेक तयार जावन 19 तारखेर 10 वरार बावटो उबारूं ताचे उपरांत नोवेन मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन हर एका दिसा दनपरांचें जेवण भक्तिकांक आसा. त्या देखून हांव एक उलो दितां. तुमी खंयच्या दिसा येतात त्या दिसा मुर्दोम दिल्यो जाल्यार त्याच दिसा वाती दिता. त्या देखून खर्चा बाबतींत तुमी दिवच्या मुर्दोमा मारिपात एका मुर्दोमाक 500 रुपये आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक त्या दिसा आमी हांगासर मिसा वेळार वाती वांटतल्या आनी त्या मारिपात तुमचो उपकार आमी आटयतल्या. 21 तारखेर सामुहीक काजारां 2 वा 3 जोडी येदोळूत नांवां दाखल केल्लीं आसात आनी हांगासर सामुहीक काजारां त्या दीस तशेंच सार्वजनीक अन्न संतर्पणाचो दीस तो जावन आसतलो मोगाचें न्हू. त्या देखून एका जोड्या फाटल्यान आमकां लगभग 2 लाख मुसर खर्च जाता. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी भांगराक आनी मोल सोडलां आनी आमकां कळीत आसा. आमी हर एक व्हंकलांक कार्यमानी साडो न्हवऱ्यांक पॅन्ट आनी शर्ट आनी ताचे उपरांत सगळो जेवण सगळो तांचे जावन आमी कितेंच कांय ना. हें बऱ्या मानाचें दानी कितें आमकां कुमोग येता त्या दाना मारिपात आमी तांकां दिवचें कुमोगाचें जावन आसा. ते देखून तुमी बरें मन दाखोवचें हांव तुमकां उलो दितां. एका जोड्याक स्पॉन्सर जावन घेता जाल्यार 30,000 रुपये दिवयेत आनी त्या मारिपात ह्या बऱ्या कामाक ह्या बऱ्या मिसावाक तुमी आदार जावयेत तुमकां हांव उलो दितां. तशेंच 26 तारखेर कोंप्रेचो आयतार संजेर मीस आनी त्या दिसा भक्तिकांक जेवण आसा. 27 तारखेर बेस्प संजे 6 वरान मीस आनी ताचे उपरांत आयल्या सकाळांक जेवणाची मांडावळ आसा. 28 तारीख मंगळार येता हें वरास जुबलेवाचें. त्या देखून
22 तारखेर पेस्तसो दीस परबेचो दीस हांगासर सकाळी 8 वरार आनी ताच्या उपरांत 10 वरार 2 मिसां आसात आनी 10 वरांच्या मिसा नंतर आयिल्ल्या सकट भक्तिकांक ह्या वर्सा पेस्ताचें जेवण आमी हांगात दिता तयार करता त्या देखून तुमी ह्या सगळ्या कार्यक्रमान वांटेली जावंक आसा तशेंच 29 तारखेर हरी एका वर्सा परी हांगासर एक तुळू नाटकां आमी चलोवन व्हरता एन्नाने खाते म्हणलो हो तुळू नाटक अरविंद बोळार ताच्या निर्देशनाखाल चलचो त्या देखून ह्या सकड ऑक्टोबर म्हयन्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां उलो दिता आसतना तुमचें बरें मन ह्या वार्षिक परबे वेळार ह्या सगळ्या खर्चा बाबतींत दाखोवंक हांव तुमकां उलो दिता. आतां आज जेवणाक स्पॉन्सर जाल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तशेंच अल्विया फेर्नांडीस ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी मिलाग्रेस आयची काल्स मिसा वेळार हांवें उपेग केले काल्स तांणी दान जावन दिल्या. अल्विया फेर्नांडीस जल्मा दिसा संदर्भी मिलाग्रेस तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तांचे सांगता लॅन्सी फिलोमिना डिसोजा किन्नुगोळी आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केला. नांव नाका म्हण एक दानी मुंबई आयचे दिसाचे वॉर्न दिला. जेम्स ग्रेटा पिंटो आनी कुटुंबाची निरोडे नांव नाका म्हण एक दानी किरेम लिझा डिसोजा किरेम राफायल आयडा मातायस बेळमान ह्या सगळ्यांनी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या दान दिल्ल्या सकड दानी मुखार वाडयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजूद मारिपाक देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सकड आमी दिंबी घालया सांजूद ता देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन व्हरया. आमचे पासून विनाती कर पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासोद विनाती कर पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासोद विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोन विनाती करता. सांजूदता देवानी हेरसान भक्त प्रत्येक जन मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिस आमी उगडास करता. बगेवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे बदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवा सोनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपादुबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मदस जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाण जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्टार सणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. सकड आमी बसया. सभा जणांनी तांची तेसवा मागणी दांडिल्ली आसात. हांव वाचून सांगतना तुमची तेसवा मागणी आसा जाल्यार उबान ह्या घडये मागा मोगाचे न्हू.
12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर एकल्याच्या जाग्याच्या केचींत जीक मेळच्या खातीर एकल्याच्या उजव्या हाताची सुजो आनी दूख ऑपरेशन आसतना गुण जावच्या खातीर 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर तेगांक कामाची भद्रती फावो जावच्या खातीर 9 जाणांक परगांवांची विसा फावो जावच्या खातीर 5 जाणांक आमाल पिवन येतान सुडका मेळच्या खातीर तेगांक वायट सो येतान भायर येवच्या खातीर 5 जाणांक स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर तेगांक कामाच्या जाग्यार आसचे सर कश्ट पर्याय जावच्या खातीर एका भुरग्यान सुडालतारान उलोवच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर 7 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जानवाई फावो जावच्या खातीर एकल्याचे युट्रस सिस्ट आनी प्रायबॉर्स प्रॉब्लेम आतां निवारच्या खातीर एकल्याच्या माडांक आसो रोग पयस जावच्या खातीर दोगांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर 6 जाणांक समस्या तावन पर्याय जावच्या खातीर 11 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर तेगांच्या हृदयांत दूख आनी गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावच्या खातीर तेगांचो जागो बऱ्या मला विकोन वयच्या खातीर एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जावच्या खातीर चौगांक रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर तेगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर एकल्याक 13 वर्सां काम केल्ले सर्विसाचे पैसे मेळच्या खातीर एकल्याचे क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याचो राग आनी हट निवारच्या खातीर एकल्यान दिल्लें भांगर आनी पयशे ताका फाटी मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान वायट सवयांक गुलाम जाल्ल्यान फाटी येवंक मिसाक मागणें थंय ताणें जागो दिवच्या ताच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर 20 आनी 8 जाणां तांच्या प्रत्येक तेसांवा खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू तशेंच परगांवांची विजा येवच्या पासून एकल्यान मागोवंक सांगला एकल्याक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर एकल्याक युरीन कालच्या रिपोर्टांत ESR हाय आसा गुण जावन नॉर्मल जावच्या खातीर मॅक्सिम सेरावो संकल्प करिया डिप्रेशन आसून हॉस्पिटलांत एडमीट आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे जाग्याचें प्लॉटिंग आज चलता बऱ्यान जावचे खातीर सिस्टर ब्रिजीत तिका बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर आशा शिल्वियाक बरी भलायके खातीर वायट संगती जावन सुडका बरें काम मेळचे खातीर एका भुरग्यान बरी भलायकी बरें शिकोवंक आवय बापायक समजून जियोवच्या खातीर एका चलयेक मतीक उजवाड सैरीक खंय मन परिवर्तन करूंक आनी एक लग्न जावंक फुडें वयच्या खातीर फ्लोरीन म्हणल्यार भयणीचें जिबेचें कॅन्सर गुण जावच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार स्त्रियेक फ्रॅक्चर जाल्लो पांय समाजांक चलची करपा तिका मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावच्या खातीर 10व्या क्लासीच्या एका भुरग्यांक शिकपाक कामान दिवंक कॉन्सन्ट्रेट करून शिकलें ताच्या मतीन उरच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे झरचे केस रावच्या खातीर एसिडिटी एकल्याची गॅस्ट्रीक सुडका मेळच्या खातीर एकल्याक एलर्जी शेळ शिंको गुण जावच्या खातीर एकल्याची स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर राजेश पिंटो ताका एक बरें काम ऑफर लेटर मेळच्या खातीर गोल्डन विजा जेसिंता डिसोजा तिका मेळच्या खातीर जोनाथन म्हणल्यार 30 आनी 2 वर्सांच्या तरणाट्या सैरीक मेळच्या खातीर आलिस 80 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी लाभच्या खातीर विन्सेंट 30 आनी 9 ताका बरी भलायकी एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आलन लस्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा भुरग्याच्या देण्या खातीर पेनी डिसोजा तिका बरी भलायकी सिसिलिया सेरावो तिच्या बऱ्या भलायके खातीर विना रोड्रिगस ताकाय बऱ्या भलायके खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडांतल्यान सुडका मेळच्या खातीर ही 7 सवा संजूदता देवाच्या मजतीन सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण कर या घडी आमी विशेष तरान मागया आराधन तुका सुमयांचेच आराधन तुका सुमयांचेच वंदन तुका सुमयांचेच वंदन तुका महिमा तुका सुमयांचेच महिमा तुका प्रणिपा तुका सुमयांचेच जय जय तुका सुमयांचेच हालेलुया 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 मगळा जेजू या सकट भावनांक तुझ्या पांयतळे याकडे समर्पण करता तुझी दैविक सकत करपा तांच्या जिवितान वाडोवन दी सोमिया आपोर सोमिया तांणी आशिल्लें बरेपण या पवित्र तळा तांकां लाभय सोमिया ताच्या जिवितान असरिया अद्भुतां आयच्या दिसाक घडोवन दी सोमिया बडा पातीन बावर्तान संजूद देवाची मजत सोदून या पवित्र तळाक आयल्या ताचे मरीपात तुजे कडेन विनंती करता सोमिया तुवें कुशी वेल्या सकट संगती साध्य हे आमकां कळीत आसा तुवें कुशीवर आजय तादून आमी मागचे सोमिया कुशीवर मागल्या हरी एकल्याक दी सोमिया तुझे बरें मन उदार मन तुझी पदवी महिमा ताजे जिवितान दाखय परचोडे जमिया touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty healings take place, may your mighty power flow into their life Lord Jesus, bless them abundantly Lord Jesus, bless them abundantly Lord Jesus, touch them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, Jesus, touch them Lord Jesus, nothing is impossible to you Jesus, touch them Lord Jesus, heal them, bless them Lord, hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 दिंबी घालया म्हज्या मतीर खाळो कान म्हजो बाबात दंडळंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर वसुदींचे केरे देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नावाते गे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमी दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लपच्या सक्कड बरेपणा खातीर धनिया देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मतीक समाधान मेळटा काळजाक दादोसपण मेळटा असर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितान घडटात देव आमचे थंय उदार जाता तो बरें मन दाखयता त्या ताका अर्गां दिवया एकल्याक परगांवान नर्सिंग काम मेळिल्ल्या वसत अर्गां दिता 8 जाणांक बऱ्या सांबाळेचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 4 बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्या पैना वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें काजाराचें कार्य बरें आन जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याची गांठी दुखून जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सक्कड भावना सांगता आमी मेळया धनिया देवाक अर्गां दिवया धनिया देवाचो उपकार आमी आठोवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत आतां आमची मागणी विश्वासान देवा थंय उबारया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमची भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष समाधान तांकां फावो कर म्हण मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया दाळ बापा पावती जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा आख्या संवसारात शांती समाधान राज जावं दी झुजाची मोडां पयस सरून दी झुजां बंद पडोवन दीत आनी त्या मरीपा तुजी शांती राज जावं दी म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा शांतीची हातेरां जावन वाव करच्या सक्कड भाव भयणी तुज्या पांयान दाळ समर्पण करता तांणी कसो वावर तूं फळादी कर तांच्या वावरा मरीपा शांती समाधान सगळ्यांनीतल्यानी राज जावं दी म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर आमचे शिकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे वचत सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मरिये भगिवंती देवाचे माया बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर पिडेस्तां बसत मागणे आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये समर्पण कर मागया नंतर तुमच्या कुटुंबान वळखीची मोगाची कोणी पिडेस्त आसात तांचो ह्या घडये उडास कर तांचे खातीर मागया आमचो उजवो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आनी ह्या घडये विशेश तरान मोतीच्या समाधाना खातीर बऱ्या भलायके खातीर
संतोषा खातीर व्हडा पातयेन भावार्थान मागया. त्रिएक देव आमकां आपडटा, गूण करता, बरेपण दिता, आमी मागिल्ल्यांक आपडटा म्हणल्यार संगतेन आमी पातयेवन त्रिएक देवाक महिमा दिवया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडाक गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जावच्या क्रिस्त आमच्या सुमियावर वेंग. सुमियाचे नवी आमचो आधार, ताणे रचला सर्गांनी संसार, सर्वेस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सुमिया बाबार्थांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांत शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां बापून बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दी. जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट भस्मन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो. मोगाचे न्हू दिंबी रवया. मुकलो थोडो वेळ साक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसूंचो मोलादीक आनी पवित्र वेळ दनया लागीं डिरेक्ट तरान आमी येवचें, उलोवचें, आमचें सुख दूख सांगचो. त्या देखून त्यात जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या जिवितांत कितले उपकार ताणें केल्यात, कितलें बरेपण ताणें केलां मोगाचें न्हू. आमचे हरी एकल्याचें जिवीत हरी एक दीस चलोवन व्हरता. आमच्या बगलेक तो रावता एक बळवंत शिपाया बरी. आमचो जीव तो, आमचो स्वास तो, आमचें सर्वस्व तो. तो ना आमी नाव, तो ना आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्याच सुमयान आमच्या जिवितान केल्लें सगळें बरेपण ह्या घडये वळखून घेवन आमच्या खालसा मनांत थावन आमी ताका आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ
యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ मुझे जिवितांत बॉल नट लवळार मुझे बॉल मुझी सकत तस्सो सोमी रावला मुझे कष्टा वेळा जावंक बरो मुझे दुखा वेळा जावंक बरो सगळ्यांनी सांडून घाल्लेल्या वेळा जावंक बरो म्हाका म्हणली कोणी ना म्हणली ती भोगना म्हज्या जिवितान उदेल्ल्या वेळा जावंक बरो पूण सोमी आमच्या बगलेक रावला एक बळवंत शिपाया बरी एका खडपा भशेन आमच्या संगाता रावला आमी एकसुरी न्हय म्हण ताणें सांगलां हांव आसां हांव तुका सांडून घालिना जळून दिली एक आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणल्यार त्या उतरांनी धैर्य दिलां बुजोवन दिलां एक बळवंत शिपाया बरी आमच्या बगलेक सोमी रावला अजुनी रावता आमचे जीव इसलोन व्हरता त्या सोमयाक आमी आराधन करया नमन करया आमचो संपूर्ण विश्वास संपूर्ण पातयेनी ताचेर आमी दवरया ताच्या बगार दुसरो ना म्हणल्यार वळखून घेवया मोगाचनो आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आमी बुकेवन आसतना न्हय केवल कुडीच्या कानाक मोगाचनो आत्मीक बुकेन आसतना मोगाक सांगतपणाक बुकेवन आसतना इश्टागती बुकेवन आसतना घरांच्या सांगतपणा बुजोवन आसतना मोगाचनो आमची विविध रितींची बूक थांबयल्लो सुमी आमच्या सांगात आसा आमच्या कुडीक खान आमच्या मोगाच्या मनशा मारी पारला भोंवसो दिसपरतो ग्रास आमकां लाभोवचो एक बरें काम आमकां दिवन आमकां काम करूंक भलायकी बरेंपण दिवन आमचे सगळे जिवी चलोवन वचो सुमी आमचे सांगात आसा आमचे खान पिवान तो ताजेंच आत्मीक मास आनी रगत आमचे आत्मीक पोशान दिवन आत्मीक तरान पसो सुमी तसो आमी कितेंच न्हय मोगाचें न्हू तर ह्या सुमयाक आमी आराधन करया आमचे सगळें बोळ आमचे सगळें जिवीत तत्व म्हणल्यार वळखून त्या सुमयाक आमच्या खाल जमानाचो मान नमान आमी भेटोवन आराधन करया ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು
ಪಾನನಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಇರಲಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हल्लेलुया 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 मगळा जेजू या पवित्र सक्रमेंत तुझे आजार पण ओळखून घेता या सकट भावना संगी मेळोन या विविध माध्यमा मारी पाद आराधनान वांटेली जाल्या सकट भावना मारी पाद मेळोन तुका आराधन करता स्तुती करता नमान करता तुझी महिमा गजयता सुमिया जेजू सुमिया या घडी या सकट भावना हांगासर आसलेल्या विविध माध्यमा मारी पाद आराधनान वांटेली जावच्या सकडांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता तुझी खाकूल तुझी नजर घाल तुझी दया तांच्या जिवितान वाळून दी सोमिया तुझी कृपा तांच्या जिवितान वाळून दी आशीर्वादित कर सोमिया बरेपण दी सोमिया या आराधना वेळार आमचे संगत राव तांचे संगी राव सोमिया तुझे हजरपण दी बघून दी सोमिया बरेपण दी अनुभव करून सोमिया तुझी महिमा परगट जावन दी सोमिया तो वर्तो पदवेदार सोमी आणि देव धनी म्हणले ओळखून घेवन आमचे जिवीत संपूर्ण तरा तुझ्या पांयांतळा समर्पण कर आराधना करता महिमा तुका सोमिया मान तुका वरदान होगळा आता आणि सदा सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यान आज मी प्रत्येक जावन शर्मा वेळा देवाच्या उतरान देवाचे उतार हे देवाचे उतार देवाची खुशी आमकां कळीत करता म्हळ्या विशीं नियाळ केले मोगाच्यान आनी ते देवाचे उतार तो शब्द कोण जो हांव सवांजेर अध्याय 1 वाक्य 1 आनी वाक्य 14 आमी पळयलें जाल्यार वेळा काळा परवीं शब्द आसलो शब्द देवासोवें आसलो आनी तो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द कोण तो शब्द जेजू क्रिस्त देवा सवय आसलो तो शब्द देव जावन आसलो आनी वाक्य 14 म्हणटा तो शब्द मनीस जालो मनशा मदें जियेलो आनी मनशांच्या जिवितांत ताची कृपा ताची महिमा परगट जाली मगच्यान पळया तो शब्द मनीस जाल्ल्या वरवीं शब्द देव जावन आसलो तो देव मनीस जालो आनी त्या मारी पात देवाची महिमा देवाची कृपा आमकां परगट जाली मोगाच्यान आनी आज तोच शब्द या पवित्र साक्रामेंतांत आसा तसो सोमी जेजू क्रिस्त ताची कृपा ताची महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन आसात त्या सोमयात हांव भायर पडची ती उतरां ती सत्यवंत बळादीक पदवेन महिमेन भरलेली मोगाच्यान तेका नवो सल्लो उक्तो केलो वांजेलान आमी पळयल्यार ताच्या एका उतरा वरवीं मेल्ले जिवन जाले पिडेस्त बरे जाले देवसार पळोवन धांवले वायट संगत्यो नापायस जाल्यो आनी हर एकल्याक बरेपण मेळ्ळें ताच्या उतरांनी मोगाच्यान आनी ती उतरां आयकून लोक विस्बीज जावन म्हणालो मते वसवांजेल अध्याय 7 वाक्य 22 कितें म्हणटा जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतलो अधिकार तो शब्द आनी ताचे जावन भायर येवचे शब्द ते अधिकाराचे आनी तेच शब्द आज पवित्र पुस्तकांत आसा पवित्र पुस्तक म्हणल्यार दिव्या मुखांतर आमकां लाभल्यात मोगाच्यान ते देखून मिसाचेर संभ्रमा वेळार आमी पळयता वांजेल वाचताना माते वासो वा लुकासो वा खंयच्या वांजेलांचे वासाप म्हणटा पाद्रा परगट करता आनी ताच्या उपरांत दुंपायता पवित्र पुस्तक दुंपायता
पवित्र पुस्तक दुंबावचें म्हळ्यार कितें तो शब्द देव तो शब्द जेजू आनी त्या जेजूक दुंबावचें मोगाचें आनी ते शब्द जिवंत शब्द जिवीत आसो तो शब्द बोळवंत शब्द मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो ही आमी उडासान दवरचें त्या देखून आज आमकां दिर्वें जावन तो शब्द मेळ्ळा मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक मेळ्ळा आनी त्या पवित्र पुस्तकांत तो शब्द जेजू आसा जेजू आमकां बेडटा देवाच्या उतरां मारिपाक आनी तोच जेजू ह्या घडये ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतां मारिपाक आमचे मुखार आसा आमकां हरी एक लागीं बेडटा आमकां हरी एक लागीं पळयता आमच्या हरी एकल्या लागीं उलयता मोगाचें न्हू ते देखून एक घडी सगळे आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया शब्द मनीस जाल्लो देव आमच्या सांगात आसा तो जेजू ते देखून आमचें जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण करया ताची सकत पदवी अगणीत जावन आसा मोगाचें न्हू तांणी एक उतार सांगल्यार आमच्या जिवितान बरेंपण घडटा तांणी खुशी वरास दी ते देखून मोगाचें न्हू ह्या घडी आमचें जिवीत ताका आमी उक्तें करया मोगाचें न्हू काल जमनांत हांव न्हू ताचें वर्तें पावन आमी ओळखून घेवया ताका आमी आराधन करया नमन करया आमच्या जिविताचे कोडू घडिता आमच्या जिविताचे दूख बेजाराय आमच्या जिविताचे संकश्ट कश्ट आमच्या जिविताचे पिडा शिडा आमच्या जिविताचे समस्ये आमच्या जिविताचे सुलवणी आमच्या कुटुंबाचे कश्ट दूख सगळे ताका आमी समर्पण करून त्या सुमयाक आमी आराधन करया तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान आजार आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता कोडकारांक गूण केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता देवसरांक एकाच उतरान धांवडयल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मेल्ल्यांक एकाच उतरान जिवन केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता अधिकार आनी पदवेन उलयलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान देवाची खुशी केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सगळ्यांक बरें करीत गेल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता लोकांक सोदून तांच्या लागीं सोडून जिवीत दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता हर एक लागीं बरें करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सिसांक वादळांतले सांबाळलेल्या बचाव केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या जिविताचें वारें वादळ शांत करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी उलो मारतना आमकां आयकोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता तुजी महिमा पदवी आमच्या जिवितान परगट करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू आमी तुका आराधन करता जेजू आमी तुका आराधन करता सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता सुमयान जेजू तर आमी सगळां उबे रावया ह्या जेजू थंय त्रिएक देवाक आमी देखुया कित्याक शब्द देवा सोवें आसलो ते तेगी सांगात आसले शब्द मनीस जालो त्या देखून त्या त्रिएक देवाक आराधन करून स्तुती करून थाळयो पेटोवन नाचोन संतोषान आमच्या तोंडार आसो आसा जे संतोषान देव आमच्या सांगात आसा त्रिएक देव आमचे बोळ सकत म्हणलें वळखून आमी त्या देवाक स्तुती करून हें गीत आमी गावया Servespora Papa, Servespora Papa, Servespora Devarasara, Servespora Papa, Servespora Papa, Servespora Devarasara. Servespora, 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 sada vandan tuka. Servespora, 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 sada vandan tuka. क्रिस्ता सुमयान जेजू सोडवंदरा सोडवंदरा सदा वंदन तुका Christos mia Jesus, Christos mia Jesus, Christos mia Jesus sarvandara, Christos mia Jesus.
Krista somia Jesu, Krista somia Jesu सर्वंदरा 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 सदा वंदन तुका सर्वंदरा 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 सदा वंदन तुका पवित्र परक्लिता बुजोंदरा बुजोंदरा सदा वंदन तुका पवित्रात्म्याक वंदन आमी करिया पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजोंदरा पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजोंदरा 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 सदा वंदन तुका बुजोंदरा 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 सदा वंदन तुका देवा म्हाका सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिये देवा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका हालेलुया 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 यीशुवे वंदने यीशुवे नमन यीशुवे महिमे यीशुवे स्तोत्र यीशुवे आराधना हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया इंग्लिशांत एक सांगणी आसा some books inform some other books reform but only Bible can transform म्हळ्यार थोडी पुस्तकां इशारे दितात हेर थोडी सुदारण हाडतात पण पवित्र पुस्तक मात्र परिवर्तन हाडूंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून कित्या परिवर्तन हाडटा तें जिवे उतार तो जेजू ते उतार जेजू जिवे उतार आनी तो आमचे जिवीत परिवर्तन हाडूंक शकता त्या देखून सांत जेरोम पवित्र पुस्तकाचो तर्जुमदार ताणें म्हणलें उतरां जी कोण पवित्र पुस्तकाक नेनात ती क्रिस्ताक नेनात जर तर पवित्र पुस्तकाची वळख म्हाका ना पवित्र पुस्तकां उक्तो करना हांव क्रिस्ताक तो वळखना क्रिस्ताची वळख म्हाका ना म्हणली अपुर्ब्याची उतरां म्हणली मोगाळ भवन आनी भयणीनो देखून पवित्र पुस्तक जेजूची वळख आमकां दिता मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक त्या देखून पवित्र पुस्तकां मारिपाक कितल्या जाणांचें जिवीत बदल्लां परिवर्तन जालां नवें जिवीत जियोंक शकल्यात मोगाचें न्हू पवित्र सभेच्या चरित्रेर आमी नदर घाली जाल्यार फ्रांसीस हावेर ताका उतरां पवित्र पुस्तकांतली सगळो संवसार जिखोवन जर तो तुजो आत्मो वगडायचें जाल्यार कितें फायदो ही उतरां आयकल्लीं ताचें जिवीत परिवर्तन करूंक शकलो मोगाचें न्हू तशेंच जबाजनांक हांवें
सभाजनाच्या जिवितांत जेजूची उतरां एक नवें व्यक्तित्व तेगून इजाया प्रवादी अध्याय 50:5 वाक्य 10-11 आमी वाचलें जाल्यार म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा आनी ओंपियांक बीन दिवंक शकता तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजे शेपाटी येना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेगून देवाचे उतार फळ दिनासतना फाटी वसना मोगाचे न्हू. देवाचे उतार सक्तेवंत देवाचे उतार बळवंत मोगाचे. तेगून आमी कितलो पवित्र पुस्तक उक्तगान वाचता देवाचे उतार कितले आमी नियाळ करता मोगाचे न्हू तितली आश्चर्य अद्भुतां करतात मोगाचे न्हू. म्हाका एक घडीत उडाचे मस्त वर्सां पयलें आयकल्लें ब्रदर जोस म्हणून तो सरलो आमच्या MFCचो नॅशनल सर्वंट जावन आसलो लिडर जावन आसलो. तो म्हणटलो ताच्या घराकय त्या एका परिसरांत बिहारांत तो म्हणटा ते एक घरा ताजें घर आसलें आनी तो म्हणटा त्या वाठारांत तो एकलो मात्र ग्रेस्त तांचे कडेन इल्लेशें आसलें पयशे इल्ले आसले आनी एक दीस ताच्या घरा चोर रिगले आनी तांकां बांदून घालून आनी पुरो म्हणल्यार बरें लुटून व्हरून गेले खंय लुटून व्हरून आनी हे थंय बरो सदांचे कंप्लेन केल्यार आनी बरो मस्त वर्सां पयलें कोणी कॅर करनातलें कोणी येनातलें आनी अशेंत आनी परतून परतून ह्या व्यक्तीन सोरूंक ह्या घरा येवचें आसलें खंय आनी तो म्हणटा तांणी ताच्या उपरांत कोणी सांगलें वांजेल वाचूं सुरू केलें. हर एक दीस घरा व्हडल्यान देवाचे उतार वाचचें नियाळ करचें मोगाचें न्हू. हें घरा वाचूंक सुरू केल्या उपरांत निमाणें तो म्हणटा मागीर क्रमेन सोरपणां जावचें बंद पडलें आनी एक दीस जे कोण पळय सोरूंक आयिल्ले ते घरा एक दीस एका भिकाऱ्याच्या रुपार येवन तांचे लागीं मागोवंक लागले खंय म्हजी चूक जाली तुज्या घरा येवन सोरून व्हेल्लें हांवें आतां म्हाका कांय म्हणी दिवंक भिकाऱ्या रुपार येवन मागोवंक सोरूंक न्ही मागोवंक आयिल्लो. तो म्हणटा तेगून हो भाव लायक भाव ताणें म्हणली देवाचे उतार कितलोय कठोर जाल्यार बदलूंक शकता. देवाचे उतार तितलें सत्यवंत बळवंत मोगाचें न्हू. देवाचे उतार जिवी दिवचें तें उतार मोगाचें न्हू. तर हें उतार आमकां मेळ्ळां देवाचे उतार सत्यवंत तेगून ह्या देवाच्या उतराक मान करन ह्या देवाच्या उतराची सकत नियाळ करन देवाच्या उतराचो वैभव गाजोवन देवाचे उतार सत्यवंत आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आमी आशेवन मागोवन एक गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. ह्या देवाच्या उतराची सकत अनुभव करन हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. ह्या घडये गीत गायतना देवाच्या उतराच्या सत्येक आमकां आमी समर्पण करया. ह्या देवाच्या उतराची सकत आमच्या कुडींत वाळोवन दी आमच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता उतर तुझे धनिया जिवी सुफळ करता दैवी तुझे उतर अत्रे गाणाय गाता मोगाय तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता दैवी तुझे अत्रे गाणाय गाता मोगाय तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता. ससनाचो जीव दिवचें उतार भोव मोगाचें आत्मीक थान भोगोवचें उतर सोमिया तुजें. तरी म्हणे हें जिवीत उतार ससनीक जिवीत दिवचें उतार हें उतार आमकां जीव दिवचें उतार जावन आसा बळवंत उतार. पजलेल्या 2 नरीच्या तालवारीच्या कठीण हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां सांगता ते उतार कांतरूंक शिंदूंक शकता मोगाचें न्हू. ते उतार बळादीक पिडाशिडा गूण करूंक शकता बरेपण दिवंक शकता मोगाचें न्हू. ससनाचो जीव दिवचे उतार भोव मोगाचें आत्मीतान वागोवचें
तुझे उतार भक्तीन सदा पाळता दैवी तुझे उतार अत्रे गाणाय गाता मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा पाळता भक्तीन सदा पाळता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Lord Jesus. Dear Lord Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. Glorify to God. Hallelujah. 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 मग चनो त्या देखून आमचे लागी मस्त बॉडी भुरग्यांक वडांक वांजेल रजार करपाद म्हण आपण हाडटात कित्याक वांजेल रजार आमी म्हणचे पातयेवचे वांजेल रजार म्हळ्यार देवाची सकत वळखोवचे देवाच्या उतराची सकत त्या भुरग्यांच्या जिवितान परजळाचे वाळोवन दी म्हणून आनी त्या देवाच्या उतराच्या पदवेन आमी मागचे मोगाचे न्हू दुसरें कितें न्ही देवाचे उतार ते बळादीक पदवेन मोगाचे न्हू आतां धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 3 वाक्या 1 तावन वाचताना त्या देवाळाच्या दारवट्या लागीं तोंडो बसून भीक मागतलो पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक वेचे जायतो लोक देवाळाक वेसो सकटा लागीं तो भीक मागतलो आतां पेद्रू लागीं जुवांव लागीं भीक मागतना दोगी रावतात आनी ताणें चिंतलें हे कांय म्हाका पयशे दितीत भांगार दितीत कोणा दिते म्हूण चिंतलें जावंक बरो तें लागून पेद्रू कितें म्हणटा रुपें वा भांगार आमचे लागीं ना रुपें वा भांगार म्हजे लागीं ना जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां म्हजे लागीं कितें आसा जेजूच्या नांवान हांव सांगता ऊट आनी सल जेजूच्या नांवान तो शब्द मोगाचे न्हू तो शब्द पेद्रून म्हणली उतरां जेजूच्या नांवान म्हणली उतरां आनी त्या देखून तो तोंडो उठलो आनी सोल्लो भांगाराच्या की रुपयाच्या की वर्तें दिरवें ताका मेळ्ळें मोगाचें न्हू त्या देखून आमी तें उतार वाचताना ती उतार आमच्या तोंडांतल्यान गाजयताना ते उतार हेरांक आमी दिताना भलायकी बरेपण मेळटा मोगाचें त्या देखून आज आमी पळयता जावं बरो ब्रदर प्रकाश जावं बरो दुसरी तुमी मागा म्हणटाना तो उतार दिता ती उतरां परतून परतून म्हणून तुमकां सांगता कित्याक त्या उतराची सकत त्या उतराचें बरेपण तुमच्या जिवितान वाळा जाय तुमकां भलायकी बरेपण मेळा जाय म्हणून त्या देखून हांवें म्हणचें मोगाचें न्हू तुमी दुसऱ्यांनी दिली उतरां म्हणा ताचें सांगाता हर एक दीस पवित्र पुस्तक उक्तो करा पवित्र पुस्तक वाचा मोगाचें न्हू वाचूंक प्रयत्न करा तुमी वाचताना तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत ही सकत पवित्र पुस्तकाची वालता जायतें बरेपण मेळटा मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें वर्तें आजाप अद्भुत आमच्या जिवितांत घडटा सगळ्यां एक घडीभर दोळे धांपया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया तर ह्या घडये त्याच जेजू कडेन ताच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत बर तुज्या उतराच्या पदवेन आमच्या कुडींतले पिडा शिडा खाण उडय तुज्या उतराच्या सक्तेन ह्या मतीक समाधान संतोष दी तुज्या उतराच्या सक्तेन म्हज्या जिवितान बरें कर म्हूण ह्या घडये सोमया कडेन मागया सगळ्यां दोळे धांपा हात दोनी हार्द्याचे दवरा आनी तुमी म्हणूंक जाय तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर परतून एकदां म्हणटा तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर देवाचे उतार आयकून ती पालची सुभागी म्हूण शिकयलेल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर आमच्या बापा म्हणलें मोलादीक उतरांनी बरयल्लें दैवीक मागणें दिल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर दुवे तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणल्या उतरान पिडा गुण केल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर सलये उठ म्हणल्या उतरांनी मेल्ल्या सलयेक जिवंत उठयलेल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर देवाचे उतार आयकून ते परी करता ती तुजी आवय आनी भाव म्हणल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्या उतरांनी कोडकाराक नितळ केल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर सल हांगासो सैताना म्हणल्या उतरांनी देवसराक
पाडाव केल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. थंड जा चूप राव म्हळ्यार उतरांनी वाऱ्या वादळाक थंड केल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. ये म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार उतरांनी धर्मदूतांक विसलेल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. पुता तुजी पातकां बोगसाली म्हळ्यार उतरांनी आरीगारीक बरी केल्ल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. वसा सुवार्ता परगट करा म्हळ्यार उतरांनी सुवार्ता प्रसाराक शिसांक धाडलेल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना म्हळ्यार त्या उतरांनी पद्वरार सांपडलेल्या स्त्रियेक पदकां बगसून धाडलेल्या जेजू तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. तुझ्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाच्यानो देवाचे उतार इतलें सक्तेवंत इतलें बळवंत जाल्यार मस्त बडी आमी गण्य केला नेगार केला इन्कार केला मोगाच्यानो. म्हाका प्रत्येक जण बघचें वाड्या जमत म्हणटाना थोड्यांक मन ना पसंद ना. वाड्या जमतीक आमी वचना थोडे बडी. वाड्या जमतीन कितें 7 मेटाचें विधान म्हळ्यार कितें मोगाच्यानो. कितलें अपूर्वेचें. जर आमी समान चिंतलें जाल्यार आमी वाड्या जमती चिंतचें नांव सुखचें नांव म्हूण म्हाका बगता. वाड्या जमती वेळार आमी कितें करचें दुसऱ्या मेटार देवाचें उतार वाचचें. देवाच्या उतरांतलो एक शब्द बरो लागलो हांवें व्हडल्यान सांगचो आनी म्हाका दिर्वें मेळ्ळां. हें म्हजें दिर्वें आयच्या ह्या वांजेलांतलें म्हणून हांवें हेरांक सांगचें परगट करचें. तिसऱ्या मेटार 1 घडी की 2 घडयो 2 मिनटां मौन बसचें या त्या दिर्व्या म्हाका मेळिल्ल्या दिर्व्या विशयान नियाळ करचें. आनी 5व्या मेटार उक्त्यान सांगचें म्हाका कितें बरें लागलें. हे उतरां मारपाक कितें म्हाका प्रेरण लाभलें. हे उतार म्हाका कितें सांगता आमी वांटून घेवचें मोगाचें न्हू. आमी पुरो कडेन धांवता पूण आमच्या वाड्यान जमती गेल्यार थंय आसा त्या देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतराचें बळ देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय मोगाचें न्हू. हाचें की दुसरें आमकां कितें भाग आसा पूण आमी मस्त बडी हें देवाचें उतार इन्कार केला नेगार केला. त्या लागून ह्या घडये सोमया कडेन बगसाने आमी मागया सगळें आमी दिंबयेर पडया आमचे दोळे आमी दाबया परत दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. दिर्वें आमचे लागीं दवरन आमी दिर्व्याक सोदून धांवता दिर्व्याक मेळोंक धांवता पूण दिर्वें आमच्यात घरा आमच्यात लागीं आसा मोगाचें न्हू. त्या लेकर हांवें चिंतचें मुस्लीम भाव भयणी कितलें बागी तांच्या हातांत तांचो बूक कुरान सुकाना पूण आमच्या हातांत मोबायल सुकाना पवित्र पुस्तकय आसा आमच्या हातांत आमच्या घरा आसा जागो. आमी कितलें निग्लेक्ट केलां ह्या देवाच्या उतरा पवित्र पुस्तकाक. त्या देखून 1 घडी आमी पाश्चाताप पावया दूख आमी पावया मोगाचें न्हू. पिडा शिडा गूण करचें हातेर आमचे लागीं आसा. समाधान संतोश दिवचें हातेर आमचे लागीं आसा. बरेपण जोडचें हातेर आमचे लागीं आसा मोगाचें न्हू. पूण आमी नेगार केलां ताची सकत आमी समजोना. त्या देखून ह्या घडये जेजू लागीं बगसाने मागया आमकां नितळ कर आमकां बक्षी. चड आनी चड तुंतू जाय चड आनी चड तुजें उतार आमकां जाय सोमया म्हूण त्या सोमयाक आमी सांगया सोमया चड आनी चड जिवी दिवचें तुजें उतार जाय. त्या उतराक जागो दी म्हाका कृपा दी. त्या उतराक गण्य केल्ल्या म्हाका बक्षी म्हणून ह्या घडये हें पवित्र उदक आमचेर पडटाना सोमया कडेन बगसाने आमी मागया. सर आणि सर जेजू तूच जाय म्हाका. सर आणि सर तुजो मोग जाय म्हाका. सर आणि सर जेजू तूच जाय म्हाका. सर आणि सर तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा
तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका सडानी पवित्रात्मा जाय म्हाका सडानी तुझी कृपा जाय म्हाका सडानी पवित्रात्मा जाय म्हाका सडानी तुझी कृपा जाय म्हाका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समीस्त आमी बसया मोगाच्यानो आतां त्या लावणी ह्या त्या लावणी मारिपा सुमयेची सकत सुमयेची गुण करची करपा आमच्या कुडींत वालच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये सुरवेरतावन रूपादले मुनशाक तुवे रूपी केले सुरवेरतावन रूपादले मुनशाक तुवे रूपी केले ये तू बापाच्या आत्म्या दी ये तू बापाच्या आत्म्या दी तू बळमोजा आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये दैविक शब्द जाऊन असलं शब्दाच्या सक्ते संसार नसतं दैविक शब्द जाऊन असलं शब्दाच्या सक्ते संसार असलं ये तो कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानेवर ये तू कृपेच्या भर तू देण्यानेवर आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या
देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. मोगाच्यान सगळं आमी दिबी घालया. सुमयेचे आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता. एक घडीभर आमच्या काळजा मनांतली मागणी ते सवा परत सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सगळे आमचे कुटुंब त्याच्या पांयांतळ हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक कास्तांद्यांक सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची बावडां, आमची भुरगीं बाळां, आमची युवजनां, आमची मलगडीं प्रायवंतां, आमची पिडेस्तां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयांतळ हाडया. सुमयेची आशिर्वाद वाळून दीत, बली भलायकी मेळोवन दी. परगांवांत आसल्या कामाची भद्रती सुमी लाभोवन दी. हर एक लागीं आमकां सकड वायटा विघ्नांतलें सुमी राखून दी म्हूण सुमया कडेन मागया. कोणें मागोवंक सांगलां, कोणा खातीर मागता म्हूण तुमी बसयलां, तांची त्या सवाई समर्पण करून तांचे खातीर मागा. ह्या पवित्र तळा घेवच्या सकड भक्तिकां खातीर आमी मागया. विविध रितीने दान दिवच्या दानी खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनसाचेर, तांच्या शेतापाटांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, हर एका संगतीचेर कृषीचेर देवाचें बेसांव मागया. आनी आमची वैयक्तीक सगळी मागणी त्या सुमयाक समर्पण करून सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत या देवाडा साक्रामेंतांक. ये देवाडा साक्रामेंत साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रितीया कार्या. सोलवोन वेच्या असत विश्व्या भावार्थाचे दिव्या. जशे बापा तशेच पुताक उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळा हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचे साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून जबल सदांच आमचेर आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूं. आमकां दयन फावो कर, जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Alleluia, alleluia, somiaka arga divya, alleluia, 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 somiaka arga divya, alleluia. Somi amso sarvanda, sada samso bhujvanda, somi amso sarvanda, sada samso bhujvanda. Raktam kariyek disa dimta sohada, Raktam kariyek disa dimta sohada. Alleluia, alleluia, somya kami ergan divya, alleluia,
Alleluia, Alleluia, Somia kami argantia, Alleluia. Mogal puta sove, au quar mori, आशीर्वादी आमका. बघेवन सांजोत देवा आम्हा पसत विनंती कर. बघेन कसचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.